मोगाळ नागरिकांनो, आमच्या स्वातंत्र्यतायेच्या 72व्या वर्धापन दिसाच्या शुभ आनी इतिहासीक प्रसंगार गोंयच्या लोकांक म्हजी मना काळजासावन नमळायेची परबी आनी शुभकामना भेटोवपाक म्हाका चड खुशालकाय जाता. आमच्या देशाच्या सगळ्या नागरिकांक आपली देशभक्ती आनी राष्ट्रीयत्वाची भावना ताजी करपा खातीर आनी आमच्या देशाचे फुडारी आनी पराक्रमी स्वातंत्र्य सैनिकांनी बाळगिल्ली लोकशाही उद्दिश्टां पूर्ण करपा खातीर स्वता समर्पीत जावपा खातीर स्वातंत्र्य दीस हो खऱ्यांनीच पवित्र दीस जावन आसा. आयज आमी आमच्या म्हान देशाच्या इतिहासीक स्वातंत्र्यतायेच्या आनीक एका वर्सांत पावल दवरपाच्या हुमऱ्यार आसतना आमची मनां कितल्याशाच वर्सां फाटल्या इतिहासाकडेन वळटात, जेन्ना आमचे लोक अहिंसा आनी सत्याच्या मजबूत शस्त्राच्या बळार परकीय राजवटीच्या जोखडांतल्यान स्वता मुक्त जाले. हो इतिहासीक दीस मनयतना आमी आतां मेरेन केल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेवपाक आनी आमचीं फुडलीं उद्दिश्टां आनी आव्हानांचेर विचार करपाक उर्बा मेळटा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या फुडारपणा खाला आमच्या दूरदृश्टीच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी आनी निस्वार्थ स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर केल्ल्या सर्वोच्च चळवळीचो उगडास करपाक हो दीस आमकां सगळ्यांक योग्य प्रसंग जावन आसा. शेकड्यांनी वर्साच्या परकीय दडपशायेच्या जोखडांतल्यान भारत देशाक स्वतंत्र करपाच्या उदात्त ध्येया खातीर कश्ट भोगलेल्या, झुजलेल्या आनी आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या धाडसी आनी पराक्रमी दादले आनी बायलांक आमी एकवटान आमचीं आर्गां ओंपुया आनी नमन करुया. सार्वभौमत्वाच्या फाटल्या अनेक दशकांच्या काळांत कार्यक्षम आनी एकवटीत गुणवत्ता, आंतरराष्ट्रीय नावलौकीक आनी जागतीक योग्यतायेच्या मजबूत पावलार भारत स्वता एक गतिमान आनी प्रगतशील राष्ट्र जाल्लें आसा. नियोजीत सामाजीक, आर्थीक धोरणां आनी कार्यक्रमां वरवीं आमी सामाजीक, आर्थीक, राजकीय आनी हेर मानवी प्रयत्नांच्या क्षेत्रांत व्हड प्रगती केल्ली आसा. आमच्या देशान वेळोवेळी अडचणींचेर मात करून केल्ले संकल्प तडीक पावयल्यात आनी मानवी आनी नैतीक मुल्यां खोल मेरेन रुजलेल्या लोकशाय आनी धर्मनिरपेक्षतायेची मजबूत बुनयाद आशिल्लो देश थारला. आमी एकजूट, सहिष्णुता, सामाजीक समजिकाय, उदार लोकचाराचें असमांतर उदाहरण मुखार दवरलां आनी भाशा, प्रांत, धर्म, जात आनी संप्रदायाचे भेदभाव आसून लेगीत ह्या व्हड राष्ट्राच्या समस्त लोकांक एकवटीत दवरून विविधतायेंत एकजुटीच्या मंत्राचो किर्तीमान स्थापीत केला. प्रगती आनी जैताच्या नव्या क्षितिजा कडेन पावपा खातीर आमी सगळ्यांनी आमची निश्ठा आनी देशभक्तीची भावना वाडोवपाक आनी राष्ट्राच्या सेवेंत पुनर्समर्पीत जावपाक स्वातंत्र्य दीस चड योग्य प्रसंग जावन आसा. हांव म्हज्या सगळ्या मोगाळ नागरिकांक याद करून दिवपाक सोदतां की सध्या आमचो देश कठीण आव्हानांतल्यान वाटचाल करता आनी त्याच वेळार देशाक जगांतली महाशक्ती करपाच्या मार्गार व्हरपा खातीर अनेक गंभीर समस्या सोडोवपाच्या कामाक लागला. हांव गोंयच्या लोकांक उलो मारतां की राष्ट्रीय म्हत्वाचो हो व्हड दीस मनयतना तांणी आमची राष्ट्रीय उद्दिश्टां पुराय करपा खातीर आनी देशाक सामाजीक, अर्थीक प्रगतीच्या नव्या तेंगशेर व्हरपाक आनी लोकांचें जीवनमान सुदारपा खातीर उच्च लोकशाय तत्वां आनी मुल्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर काळजासां सहकार्य आनी सोंपेपणां दिवपाचें चालू दवरचें. आमचें राज्य हें देशाचो एक एकवटीत भाग आसा आनी म्हणून आमी लोकशायेचे फायदे घटमूट करपाक आनी थारायिल्लीं उद्दिश्टां पुराय करपाक म्हत्वाची भुमिका बजावपाक जाय. हें सत्य आसा की आयज देशांत गरिबी, असमानताय
निरक्षरताय, दुयेंसां आदी असंख्य समस्या आसात. वयल्या वयर दिसपी ह्यो समस्या आमच्या सामाजीक अर्थीक जिणेंतल्यान पयस करपा खातीर आमी पुराय सहकार्य आनी योगदान दिवपाक जाय. आमी बळिश्ट जावन आतंकवाद, बंड, नक्षलवाद, जातीयवाद ह्या सारक्या विध्वंसक शक्तींक आडावपाक जाय, ज्यो शक्ती आमच्या देशाच्या कांय वाठारांत परत परत विक्राळ रूप दाखयतात. आमचो देश समाजाच्या सर्वांगीण विकासांत एका अडचणीक तोंड दिता आनी ती अडचण म्हणल्यार आमची व्हड लोकसंख्या. ही फक्त सरकाराची एकट्याची जापसालदारकी ना. प्रत्येक नागरिकान विचार करपाक जाय आनी त्या प्रमाण लोकसंख्या वाडीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर काम करपाक जाय. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, सोबीत आनी सैमीक गोंय राज्य पुर्तुगीजांच्या 450 वर्सांच्या परकीय राजवटींतल्यान मुक्त जाले उपरांत 1961 राष्ट्रीय प्रवाहांत सामील जालें. पूण चड अभिमानाची आनी समाधानाची गजाल म्हणल्यार गोंयान धिटायेन वाटचाल करून आनी आमच्या देशाच्या एकवटीत हावेसान राजकीय, आर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक मळार तोखणाय करपा सारकी भरीव प्रगती केल्या. कठोर परिश्रम, निर्धार, समर्पीत भावना आनी दूरदृश्टींतल्यान गोंयच्या लोकांनी आपल्या भूगोलीक आकारान ल्हान आशिल्ल्या राज्याची मानवी विकास आनी सामाजीक निकशांच्या बाबतींत भरपूर प्रगती केल्या. वेगवेगळ्यो नव्यो येवजण्यो, दूरदर्शी धोरणां आनी नियोजीत कार्यक्रमाची खंड पडनासतना आनी नेटान अंमलबजावणी करून मानवी प्रयत्नांच्या सगळ्या मळार विधायक आनी विकासात्मक बदल घडोवन हाडला. गोंयचो उच्च विकास दर, असामान्य आनी संवसारीक सामाजीक वातावरण देशाच्या हेर वाठारांनी अनुकरण करपाक योग्य अशें उदाहरण आसा. हालींच आमच्या संसदेंत 3 तलाक विधेयक पास जालां आनी कसल्याय प्रकारान तत्काळ 3 तलाक बेकायदेशीर आसतलो आनी घोवाक 3 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावपाची तजवीज ह्या कायद्यांत आसा. बायलांक न्याय आनी समानताय दिवपी ह्या विधेयकाक देशभरांतल्या लोकांनी येवकार दिला. सबंद देशांत समान नागरी कायदो लागू करपाचेरय चर्चा जावपाक लागल्या. हांव सगळ्यांक उगडास करून दितां की गोंय हें एकमेव राज्य आसा जंय समान नागरी कायदो लागू आसा. गोंयांत ह्या कायद्याची अंमलबजावणी आनी ताचो समाजाचेर जावपी परिणाम हे विशीं हांवें खोलायेन अभ्यास केला. ह्या कायद्याचो स्विकार आनी अंमलबजावणीच्या सुरवाती सावन राज्यांत सामाजीक सलोखो वाडीक लागला आनी बायलांची परिस्थिती सुदारल्या. देशाच्या हेर वाठारांतय समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी खातीर गोंय हें एक उदाहरण आसतलें अशी म्हजी प्रामाणीक अपेक्षा आसा. हाचे भायर 370 कलम रद्द करपाच्या निर्णया खाला मानादीक राष्ट्रपतींची घोशणा स्पश्ट करता की आतां भारतीय घटनेचे सगळे कायदे जम्मू आनी काश्मीराक लागू जातले आनी जम्मू आनी काश्मीर प्रदेश पुराय तरेन देशाकडेन एकवटीत जातलो आनी प्रदेशांत शांतिकाय, प्रगती आनी विकासाचें पर्व सुरू जावपाक हातभार लागतलो अशी म्हाका अपेक्षा आसा. सरकाराच्या ह्या म्हत्वाच्या कामा खातीर आमी सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जाय. आमी आतां मेरेन तोखणायेची प्रगती केल्ली आसली तरी प्रगतीचें उच्च शिखर गांठपा खातीर अजून अनेक मळार खूब वाव आसा आनी त्या खातीर खास लक्ष दिवपाची आनी निर्धार करपाची गरज आसा. ताच्या मदलें चड म्हत्वाचें म्हणल्यार कोयर वेवस्थापनाची समस्या. स्वच्छ भारत अभियानाची ब्रँड एम्बेसिडर म्हूण हांवें नितळसाणीची गरज आनी म्हत्वा विशीं लोकां मदीं आनी खास करून भुरग्यां मदीं
जागृताय करपाचे म्हजे यत्न चालूच दवरल्यात. हो राष्ट्रीय कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर समाजांतल्या वेगवेगळ्या घटकांकडल्यान सहकार्य आनी तेंको दिवपाची मागणी करीत आसा. राज्य सरकारूय ह्या कार्यक्रमा कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिता. नगरपालिका आनी पंचायती आपल्या वाठारांनी नितळसाण आनी स्वच्छतेंत सुदारणा करपा खातीर सतत यत्न करतात. म्हज्या सतत आनी अखंड प्रयत्नाक लागून स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करपा खातीर लोकांकडल्यानय भरपूर प्रतिसाद मेळटा. आनीक आमच्या महाविद्यालयांतल्या आनी संस्थांतल्या शिक्षणाचो दर्जो राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय पातळेचेर स्पर्धा करपी आसपाक जाय. शेती आनी संबंदीत क्षेत्रांतल्या एकंदरीत पिकावळ आनी उत्पादनांत वाड करपाची गरज आसा. पर्यटन हें आर्थीक येणावळीचें एक म्हत्वाचें क्षेत्र आसा आनी ह्या क्षेत्राक खाशेली वळख आसपाची गरज आसा. आमी गोंयांत सांस्कृतीक आनी वारसा पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. जागतीक दर्जाच्यो साधन सुविधा निर्माण करपा वांगडाच आमच्या सैमाची राखण आनी जतनाय करपा विशीं लोकां मदीं आनी खास करून युवकां मदीं चड संवेदनशीलता निर्माण करपाची गरज आसा. तशेंच गोंयच्या अप्रूप अशा कला कारिगिरी आनी सांस्कृतीक परंपरेक आनीक उर्बा दिवपाची चड गरज आसा. बायलां आनी भुरग्यांची सुरक्षा हो आनीक एक म्हत्वाचो प्रस्न जाचे कडेन आयज चड लक्ष दिवपाची गरज आसा. शांतिकाय राखून दवरपाक समाजांतल्या विंगड विंगड घटकांक एकठांय हाडपा खातीर आमी सगळीं शक्य तीं पावलां उबारपाक जाय आनी वेगवेगळे धर्म आनी भाशीक संप्रदायां मदीं आशिल्लो जातीय सलोखो, शांतिकाय आनी भावपणाचें नातें आनीक मजबूत करपाक जाय. गोंयाक खऱ्यांनीच किर्तिवंत इतिहास आनी खेरीत संस्कृती आनी वळख आसा आनी गोंयचे लोक सुशिक्षीत, नव्या संकल्पनांची जाणीव आशिल्ले आनी तांचो स्विकार करपी आसात. गोंयांक समृद्ध आनी मोठ्या प्रमाणांत सैमीक साधन संपत्ती लाभिल्ल्यान राज्य खऱ्यांनीच भाग्यवंत आसा. गोंयचो फुडार चड करून अमौलिक मानवी गुणवत्ताय आनी सैमीक साधन संपत्तीच्या सुमेळाचेर आदारून आसा. प्रत्येक नागरिकान समजिकायेन सहकार्य करून ह्या व्हड कार्या खातीर उमेदीन योगदान दिवपाक जाय. म्हाका पुराय जाणीव आसा राज्य सरकार आनी लोक आपल्या ताणेल्याचेर विस्वासून रावपाक धन्य मानपी न्हय. म्हजी प्रामाणीक अपेक्षा आसा की राज्य सरकारा वतीन प्रत्येकाच्या जिणेंत सुदारणा घडोवन हाडपाच्या उद्देशान अंमलबजावणी करपांत येवपी सगळे म्हत्वाचे विकास प्रकल्प, कार्यक्रम आनी धोरणांक समाज आनी वेगवेगळ्या वेवसायिकांचे पुराय तरेन सहकार्य आनी तेंको मेळटलो. ह्या शुभ प्रसंगार हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांक आमच्या राज्याच्या आनी देशाच्या विकासाची गती वाडोवपा खातीर स्वता पुनर्समर्पीत जावपाचो आनी सलोखो, परिश्रम आनी चैतन्यशील भावनेच्या आपल्या प्रयत्नांतल्यान बऱ्यांतलें बरें योगदान दिवपाचो उलो मारता. जय हिंद.